मुखाच्या भाव भयणीनो भायर गेल्ल्या पुतान बापायक पयशे धाडले आनी ताचें ड्रीम हावस बांदीचें म्हणून बापायक सांगिल्लें आमकां एक बरें घर जायचें ह्या कलवाच्या घरांत जिवन नोड्याच्या ह्या फेवच्या घरांत येवन आमकां जिवन आमकां साथ देना बाबा आमकां एक घर बांद पुता वयरे पुता आमकां व्हडलें घर बांदीचें आवय म्हणाली पुता एक घर बांदलें म्हणून पुता व्हडलें काम मेळ्ळें मस्त पयशे धाडले ताणें 4 वर्सांचे पयशे ओट्ट जमा करन तांणी व्हडलें 1 करोडाचें चड व्हडलें घर बांदलें व्हडलें घर आनी व्हडलें झाल आनी व्हडलें इथाल आनी प्रकार मुखार व्हडलें गार्डन आनी फुलांची झाडां दवरून कोली सोबाय आनी 3 दिसांनी तें आतां घर इनॉग्रेशनाचे दीस दवरले आनी लोकांक कडेन आपयलें आनी एक दीस आसतना घराक उजो पेटलो कालिंगी शॉर्ट सर्कीट जालें कालिंगी घराक उजो पेटलो ओलो घराक उजो पेटोवन सगळे बोमारतात बापाय बोमारता मागीर एकल्यान कोणें पुताक फोन केलें तें भायर आसलें भायल्या गांवांतल्या पुताक तो थाय दीस राती येवचो आनी तो पूत म्हणालो बाबा कांय भिये नाका बाबा तें घर उलपाल्यार व्हडणी तें घर आमचें न्ही काल हांवें बरोय रेट आयली ताका आमी 1 करोडाचें जाल्लें करशिल्लो ताका 2 करोडांचें मोल आयलें बाबा देखून हांव विकून सोडलें घर विकून सोडलें आमी नवें बांदया ते वय गी पुता म्हाका समाधान जालें म्हणालो बापय नवें घराक उजो पेटलो तें दुसऱ्यांचें जाल्यार दुसऱ्यांनी उजो पेटोवन गेल्यार व्हडणी आमच्याक कांय जावन उजो देखून नवें घरा उजो पेटलो आमचें न्ही तांचें म्हणटना म्हाका तितकें समाधान जालें बाबा बाचाव जालें हांव म्हणून पळया गे मगाच्यान आनी एक तुमकां सांगू आसलें म्हळ्यार एकल्या घरा चोरी जाल्ल्या क्षणां आमची बाय धांवली गट्टी बाय धांवली पुलीस स्टेशनाक चोरी जाल्या म्हणून आनी कांयच ना घरांत म्हणून मागीर काल सगळी वस्तू कांय ना गे घरांत म्हणालो पुलीस इन्स्पेक्टर ना घरांत एकत्यो वस्तू आल्यार न्हू चोरी जाली तुमी खंय आल्यात आमी घरांत आल्या म्हणून तुमी काय करतात आमी घरा 5 जाणां आसा तेका भुरगीं आनी हांव आनी म्हजी सून म्हजो न्हवरो आनी पूत भायर आसात तशें आनी म्हजी भुरगीं आनी आमी 5 जाणां आसल्या तर सोरताना कळोना गे ना काल उरलां मागीर आमची मोबायलां मात उरल्यांत एक 10 मोबायलां उरल्यांत म्हणलो 10 तुमी 5 जाणां म्हणटात आनी 10 मोबायल म्हळ्यार आमी आमची मोबायलां काडून 2 मोबायलांनी पळोवन आसल्या आतां एक घरा 2 मोबायल एकल्याक जाणांच्याक मोबायलां चड सो आतां पुरा सोरून गेलें सोरान सोरून गेले आमच्या हातांतली मोबायलां कोणेन आमी बसयल्या भायर सोंप्यार देखून ताणें फाटल्यान येवन पुरो सोरून येला भांगर आनी पुरो सोरून येला आतां उरल्यान म्हळ्यार मोबायलां मात निमाणें आमचें उरचें कांय मोबायलां मात्र कोण ना मोगाच्यान देवाचें राजाचें आज आमकां आयतारचो वांजेल आमकां सांगता देवाचें राज अजापांनी म्हणल्या बरी तें वाडोवन येता तें नाश जायना तें वाडोवन येता तें बरोवन येता आनी तें वर्तो फळ दिता तें उलफणेच्या बदलाक देवाचें राज बांदून येता देवाचें राज उलयता आमचें जिणी बांदचें आनी नागन सोर मोरच्या विशयांनी तें सांगाता मेळोन बांदच्या विशयांत आयचें देवाचें उतार आमकां सांगता तो रयत बीं लायता आनी तो न्हिदोंक येता आनी निमाणें निदान तो रयत अजाप पावता तें कशें बीं किरलालें कशें तें व्हड जालें कशें तें फळ जालें म्हणून मोगाच्यान जेजून सांगलें समान तो रयत अजाप पावता म्हणून आमी अजाप पावल्या आमकां 2 पपायच्यो रुखां आतां न्हू ते पपायचे रुख आमी मुळाक गेलें ते व्हड जाले आनी हांव जाल्ल्यो पपाय तांच्यो येद्यो थांबड्यो पपाय येद्यो व्हड पपाय आमी काडटले आनी हांगा दवरतले आनी थोड्यो आमी बऱ्या मोलाक त्यो विकून गेल्यो आयल्या लोकांनी गेल्यो कितल्यो पपाय 2 रुखांनी कितली पपाय जाली तांच्यो देखून अजाप पावता आमी चिंतून आसले आमी परी किरलाल्ल्यो 2 सोंस्यो इतल्यो पपाय ह्या नमणेर म्हणून जायत म्हणून कोल्यो बऱ्यो पपाय कोल्यो तेचे फ्लेवर पळय जाले कली रूस फ्लेवर आसा मोगाच्यान आनी एक कार्य म्हळ्यार 1955 रोजा पार्क म्हणून तुमी आयकलां रोजा पार्क ती अमेरिकांतली 1955 1950 इस्व्यांत आनी ती एक दीस सकाळीं उठता आनी बस रश आसलें सोडता मस्त काळी निग्रो सोडली ती निग्रो काळी मनशां अमेरिकांत ती बसार चडटा आनी ती सगळी स्त्रियो उबी रावल्यान हे मुखार 4-5 सिटी खाल्यो आसात एका सिटीर वचून बसता तक्षण कंडक्टर उठू ती रिजर्व केल्या अमानत केल्या त्यो सिटी अमानत केल्यात गोऱ्या लोकांक
तुमकां ती बसो काळ्या लोकांक न्ही काळ्या लोकांक पाटल्यान दवरल्या सिटी फाटल्या सिटीनी बसा न्ही हांव बरल्यात ह्यो खाली तर खाली जाल्यार जाल्यार कोणी गोरो लोक ना न्ही हांव बसता ताचेर म्हणाली ना त्यो उठाचे तूं गोरो लोक आसूं दी नातल्यार वचून दी तो रिजर्व केल्यात तांकां त्यो रिजर्व अमानत केल्यात गोऱ्या लोकांक त्यो उठाचे म्हणून आनी ती रोजा पार्क्स म्हणाली हांव बिलकूल सिटी वयली आला ना हांव बिलकूल आवडना कंडक्टरान उठ म्हळ्यार तिणें आयकलीच ना रोजा पार्क म्हणाली म्हाका तिका रोजा पार्क म्हळ्यार उठाना म्हणाली तिका एरेस्ट केलें तिका कैद केलें तिच्या हातांक कोडो घालो तिका जेलांत घालें हें घडीत एका संचलनाक ट्रिगर करता एका संचाराक तें सुरवात दिता एका संचलनाक तें हिचें हें घडीत तारण कर्त जाता मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर म्हणलो ताच्या मुखेलपणान तो देवलो ह्या चळवळीक देवलो ताच्या मार्टिन लुथर किंग ज्युनियर तो चळवळीक देवलो आनी ही सुरवात ताणें आरंभ केली ताणें बस बायकॉट करचें कोणेंच बसाक घोसोडचो बायकॉट करचें बहिश्कार घालचें म्हणून ताणें उलो दिलो अहिंसा प्रतिभटन हर एकल्यानी करचें ऑर्गनायज करचें म्हणून ताणें उलो दिलो अहिंसा तरान खरी हिंसा करनासतना अहिंसा तरान प्रतिभटन ह्या गडिता विरोध आमी प्रतिभटन करचें म्हणून ताणें उलो दिलो ह्या वरवीं निदान जनांगीय जातीचें विंगडान करचें कानून इस्कलांत थावन ट्रेनांनी तें कानून रद्द जालें आनी घरांनी हावजींग कॉलोनीनी गोऱ्यांच्यो ह्यो काळ्यांच्यो ह्यो निग्रोंच्यो आनी तो ब्रिटिशांच्यो गोऱ्यांच्यो म्हणून ते हेणी घरां आमची तेणे घरां तुमचें म्हणलें तें कानून रद्द जालें इस्कॉलांनी गोऱ्यांनी मात तें काळ्यांनी मात म्हणचें इस्कॉलांनी वेचें तें रद्द जालें सगळ्यांक हें कानून रद्द जालें खंयच्या भुरग्यांक खंयच्या इस्कॉलांनी वचत म्हूण आयलें आनी हॉटेलांनी ह्या हॉटेलाक गोऱ्यांनी मात्र ह्या हॉटेलाक काळ्यांनी मात्र म्हणलें विंगडान आसलीं कानूनां रद्द जालीं आनी मुखार कानून ना खंय कोणें खंय कामाक वचत कोणें खंय हॉटेलांक जेवणाक वचत खंयच्या इस्कॉला वचत खंयच्या बसांनी कोणें रिजर्वेशन रद्द केलें गोऱ्यांक आनी काळ्यांक विंगडान करचें कानून हर एका क्षेत्रांत रद्द जालें निग्रो स्त्री रोजा पार्करान हांव उठाना म्हणून घट्ट रावल्यांत बस कंडक्टर उठ म्हूण सांगतना हांव उठाना म्हूण सांगल्यांत तिणें एक असाधारण चळवळीक सुरवात दिली नागरिक हक्क आनी नागरिक चळवळीची जननी ती जाली वय तशें तिणें एक ह्या नव्या चळवळीक आनी नव्या चिंतपाक नव्या जिणेक तिणें सुरवात दिली निग्रो स्त्री रोजा पार्कर तिचो लोक बरी त्या लोकां बरी तिच्या रोजा पार्कराच्या त्या निग्रो लोकां बरी पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रवादी एझेकियल तसो लोक ही दगदोनी बघता हांगा रोजा पार्कर निग्रो लोक हर एका सुवातांनी दगदोनी बघता एका तराची तशेंच पोरण्या तेस्तामेंत एझेकियल असो लोक तो गुलामपणांत दगदोनी बघतालो नव्या तेस्तामेंतांत 6 मार्कान बरयल्या सुवार्थेंत लोक दगदोनी बघता जेजूच्या काळार फलस्तिनांत त्याच्या इस्रायलांत लोक ह्या रोमाकाराच्या आदीन दगदोनी बघतालो तेन्ना बघतले आज आमी आमच्या काळार एका राजकीयाची दगदनी एका तराची दगदनी बघता आमी एक दगदनीचो परिसर आमी बघता ह्या परिसरांत ह्या परिस्थितींत त्या पयलींच्या परिस्थिती सर तेचे बरीच आसा तेचे बरी सारकें ताळ पडटा आमच्या परिस्थितीकी आनी रोजा पार्करच्या परिस्थितीकी एझेकियल प्रवादीच्या परिस्थिती कालच्या लोकांच्या परिस्थितीकी 6 मार्कान बरयल्ल्या त्या परजेच्या इस्रायलकारांच्या परिस्थितीकी ताच्या लोकांच्या त्या वांजेल बरयल्ल्या उद्देशीन बरयल्या त्या लोकांच्या परिस्थितीकी थाळ पडटा सारकें आसा मगाच्यान एझेकियल आनी 6 मार्क बरयतात देवाच्या सक्तेन आमचें सुरू केल्लें ल्हान प्रयत्न आमी सुरू केल्लें खरें ल्हान प्रयत्न तें प्रयत्न वर्तें जाता तें यथेश्ट फळ दिवंक पावता तें यशस्वी जाता तें वाडटा सडटा आनी व्हरतो यथेश्ट फळ दिवंक पावता म्हणून एझेकियल प्रवादी आनी 6 मार्क इव्हँजलिस्ट ते तांच्या बरोवप्यान सांगतात देवाच्या कठीण सक्तेन देवाची अगद महिमाची सकत आमचे ल्हान प्रयत्न तें एक व्हड रूख जायचें आनी फळाबरीत रूख जायचें तें काम करता म्हूण सांगतात देवाचें विशेष सकत ताच्या फाटल्यान आसा म्हूण सांगतात ते देखून न्याय नीत शांती समृद्धी मोग सेवा विशीं आमचें चिंताप खंय आमी न्याय निती खातीर वावुरता थंय त्या विशीं आमची चिंता
बहुसंख्याच्या चिंतपाक थाळपणान थोडी न्यायनिती विशयन आमचे क्रिस्तांवची अल्पसंख्याची चिंत हांगा आनी आमची शांती समाधानाची मोगा सेवेची आमचे चिंताप ते बहुसंख्याच्या लोकां थोडे पटी थाळ पडना पूण देवाच्या बळान आमचे ल्हान ल्हान काडिल्ली आमी ल्हान ल्हान काडली मेटां मदर तेरेसानी काडिल्ल्या मेटां बरी तिणें केल्या कामां बरी तें महान जावं तें महान चळवळी जावंक पावता. देवाक जाय आमी ताचेर फाती येवन फुडें मेटांक काडीचें म्हूण देव आशेता. ह्या ओपारीन देव सांगता आमी देवाक ताचेर फातींनी दवरचें, देवाक ट्रस्ट करचें, आमी देवाचेर विश्वास दवरचें आनी फुडां मेटांक काडीत जाय आनी आमी ट्राय करीत जाय. आनी देव गुपित्त तरान काम करता, देव गुपित्त तरान वावुरता, देव गुपित्त तरान क्वायटली वर्क्स आनी आमचें काम फळादीक करता. तेन्ना आमचें सेल्फिशनेस आसलें गुडनेस ऑफ शेरींग, सेल्फिशनेस ऑफ कीपिंग आसलें, सेल्फिशनेस ऑफ कीपिंग आसलें, गुडनेस ऑफ शेरींग जावन हेट आसलें, द्वेश आसलो, मोग जावन परिवर्तन जावन बदलता. देवाची सगत ताच्या फाटल्यान वावुरता आनी बदलता, रुपांतर करता म्हणून मार्क सांगता. आमचे थंय सोंसणीकाय जाय आमी वंपुल्लें बी वाडोवंक आनी तुटिल्लीं काळजां आमी लायिल्लें बी वाडटा, तुटिल्लीं काळजां परतून घटसातात, तुटलो संबंद परतून घटसाता, उणें जाल्लें इन्कम परतून आमकां इन्कम मेळटा, आमकां आदार मेळटा, आमच्या कश्टां नश्टांत आदार मेळटा, आमच्या सोलवणेंत आमकां सपोर्ट मेळटा, पिडा शिडायत आमकां आदार आनी गूण जाता म्हणून ताचो अर्थान साम मार्काज आमकां सांगता. देखून आयच्या वांजेलांत कसलें सोबीत देवाचें राजाचें चित्रण, देवाच्या राजाचें सोबीत चित्रान बीइंग किर्लोवन येवचें आनी वाडचें आनी फळ दिवचें. कलें सोबीत बीइंग किर्लोवन जड वाडचें आनी वाडोवन वैतेश्ट फळ दिवचें. देवाच्या राजाचें ब्युटिफूल सोबीत चित्रान हें आमच्या मुखार मार्क दवरता. आमचे मदें देवाच्या राजाचें चित्रण, आमचे मदें देवाचें राज कशें किर्लाता, कशें वाडटा, कशें फळ दिता. देवाचें राज म्हणलें देवाच्या राजाचें चित्रान मार्क आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देव आशेता ताचें राज येवंक, आमचे मदें येवंक देव आशेता आनी आमच्या बापाच्या मागण्यांत तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत तुजें राज येवं म्हणून आमी मागता. तुजें राज येवं मागण्याचो अर्थ कितें? जेजू हर एका फावटी आमच्या बापा हांवें सड्ड म्हणचें म्हज्या जिणेंत तुमी विचारल्यार खंयच्या मागण्या खातीर सड्ड म्हणटात म्हळ्यार सोम्यान शिकयलें, ताच्या वर्तें कोणें शिकयलें मागणें? सोम्याच्या वर्तो कोण? देखून आमच्या बापा मागण्या हांवें सड्ड म्हणचें. खरें मागणें सुरू करतना आकेर करतना आमचे बापा म्हणटा. खंयच्या घरांनी म्हाका आपयलें जाल्यार तांच्या इराद्या खातीर म्हाका तें आमच्या बापाच्या मागण्यान हांव म्हणटांत. देखून आमच्या बापा माट मंत्रां आनी खोली वायट सकत सोडोवच्या पयलें देवाचें राज तुजें राज हांगा येवन आमच्या बापाचें मागणें मागचें भक्तीन. तुजें राज येवं मागण्याचो अर्थ कितें? पयलें देवान येवंक आमच्या काळजांत जियोवंक आशेता देव आशेता. ताका जाय ताणें आमच्या काळजांत येवन ताणें आमच्या काळजांत जियेचें म्हूण तो आशेता. ताचें राज आमच्या काळजां मनांनी म्हज्या चिंतपान देवाच्या राजाचें चिंता पेजे, म्हज्या काळजांत देवाचो राजाचें मोग म्हज्या काळजांत तेजें देवाचें राज बांदून हाडूंक देव आशेता. देखून म्हज्या काळजां मनान देवाचें राजाचो मोग येचें हें देव आशेता. हें पयलें तुजें राज येवं म्हळ्यार म्हज्या काळजांत देवाचें राज येवंक देव आशेता. हें आमी देवाच्या राजाचें जिवे सांदे, आमी देवाच्या राजा लिवींग मेंबर्स ऑफ हीज किंगडम, देवाच्या राजाचे जिवे सांदे जावंक आनी ताणें आमचेर राज चलय जाय, आमकां गायड करीत जाय म्हणलो अर्थ आटापून आसा. देवान म्हजे थंय ताचें येचें, म्हज्या काळजांत ताचें राज करचें, हांवें ताच्या राजाचे जिवे सांदो जायचे आनी ताणें आमचेर राज चलयचें आनी आमकां गायड करचें. कितें आमी करचें, कितें करूं नजो म्हूण देवान म्हाका गायड करचें, हर एका दिसा गायड करचें, मार्गदर्शन करचें. इतलें आटापता तुजें राज येवं, तुजी खुशी सरकार तशी संवसारांत जावं. तुजें राज म्हजें थंय म्हणल्यार अर्थ पयलो अर्थ. दुसरो अर्थ तूं आमच्या बापा म्हणटाना तुजें राज येवं म्हळ्यार ताचो दुसरो अर्थ जावन आसा आमच्या संवसारांत ताचे नियम, जेजूच्या राजाचे नियम आनी देवाची खुशी स्थापन जायचे. म्हजें थंय स्थापन म्हज्या संवसारांतय, हांवें आसच्या बोंथोनीच्या संवसारांत देवाची खुशी
ती स्थापन जायचे म्हूण देव आशयता. देवाची खुशी स्थापन जावंक देव आशयता. देखून आमी केदां तुजें राज यो म्हळ्यार आमच्या संवसारांत तुजे नियम तुजें कानून तुजें नियम आनी तुजी खुशी स्थापन जावं हें अर्थ करी जाय आमी. हें अर्थ म्हूण आमी समजून घेवचें. देखून आमच्या संवसारांत तशें म्हळ्यार आमच्या सामाजीक, आमच्या राजकीय, आमच्या सांस्कृतीक मांडावळेन आमकां एक सामाजीक मांडावळ आसा. आमचे समाज एक मांडावळ आसा. मागीर आमकां राजकीय मांडावळ आसा. एक विधान हांगा 3-4 अंथांनी आसा तें. एक हळ्ळेंत एक आसा, मागीर टावनांत एक आसा पुरसभे म्हणून, मागीर विधानसौधे म्हणून आसा, मागीर लोकसभे म्हणून आसा. अशें नाना सभांनी आसात. तातूंत ती मांडावळ आसा राजकीय मांडावळ. तशेंच संस्कृती आमची म्हणली संस्कृती आमकां. देखून आमची संस्कृतीची मांडावळ आसा. ह्या सगळ्या मांडावळेंत, ही सामाजीक मांडावळेंत, ही राजकीय मांडावळेंत आनी ही सांस्कृतीक मांडावळेंत देवाच्या राजाचो फळ दिसून येचें. देवाची मांडावळ चलायचें. देवाच्या मांडावळेक ही ह्या सामाजीक, राजकीय आनी सांस्कृतीक मांडावळ्यांत देवाच्या राजाचे नियम चलायचे. देवाच्या राजांत तांणी पात्र घेवचें आनी त्या थळार देवाच्या राजाचो फळ आमकां ह्या तेनांनी दिवचें. मगच्यान सामाजीक मांडावळ म्हूण सांगल्यार पळया, सामाजीक मांडावळ 10% लोक संवसाराच्या आदायांत 76 आदाय ताचो बौद्धीक तांचे कडेन आसा. 10% कडेन. उरल्या 90% लोकां कडेन कितली उरली? 24 मात्र. 24% उरल्यां कडेन. हें कळलें. ते 10% लोक 76% वेल्थ एन्जॉय करता आनी उरले 90% कडेन आसची 24 तांणी वांटून घेवन कितली थोडे दुबळे पैकी दुबळे. आमची संस्कृतीक मांडावळ पळया मगच्यान. आमच्या भोंवतणी संस्कृतीक पळय वय आमी टीव्हीचेर पळयता आमच्या संस्कृती प्रमाणे नातिल्लें. देखून कोणाचें हांव उत्तम आमी उत्तम तुमी उत्तम न्ही म्हणून एक पंगड आसा. ते उत्तम म्हूण लेखचे. तांची संस्कृती ही आमी दिसान रात पळोवची. अल्पसंख्येकाची न्ही, दलितांची न्ही, तांची संस्कृती आमी पळयता दिसांनी रात तांची संस्कृती. मागीर राजकीय मांडावळक पळया गी कर्नाटकांत ह्या फावटी कितले 28 आमी MP धाडले. एक म्हणे क्रिस्तांव आसा गे. आमी कितल्या लाख क्रिस्तांव आसात. कितल्या लाख क्रिस्तांवांनी वोट केलो, पूण एकलोच एक तांतू क्रिस्तांव ना. देखून बहुसंख्यात आनी चिंतलांगी आमकां हर एका पंगडाच्यान एकलो तांचो मुखेल आमच्या कर्नाटकांत जाय म्हूण. एकलोय क्रिस्तांव नातिल्लें म्हाका मस्त दुखलें. तें कर्नाटकांत एकलोय क्रिस्तांव ना. ह्या मांडावळेंत देवाचे नियम चला जाय. देवाचे नियम ह्या दिशी आमी काम करी जाय, आमी वावरी जाय, आमी मेटांक काडचें. तिसरें, देवाचें राज येवंक म्हळ्यार आमी जेजू महिमेन देवाचें राज स्थापन करूंक येता आसतना तेन्ना सोमी महिमेन येतलो. देवाचें राज निमाणें देवाचें राज येताना सोमी महिमेन येतलो, पदवेन येतलो. व्हडा पदवेन सोमी दुसरें आगमन जातलें आनी तेन्ना सगळें रुपांतर जातलो संवसार. आनी देव ताचें निमाणी जडटी, संवसाराची जडटी, आमची जडटी, संवसाराची निमाणी जडटी करतलो. सगळ्यो संगती नव्यो करतल्यो. सगळ्यो संगती नवसरणी, हर एक कडेन नवसरणी दिसूंक मेळटली. ती नवी दिसवणी, ती नवसरणी आमकां पळोवंक मेळटली निमाणें सोमी येताना. हें तिसरें तांतूं आठावपण आसचें. देवा तुमी तुजें राज येवं म्हूण सांगल्यार देवाचें राज निमाणें येवचें. तें निमाणें महिमेन येवचें. देवाचें राज तें महिमेचें राज येतलें. तेन्ना सगळें रुपांतर जातलें, सगळें नवें जातलें. हें देवाचें राज येवं म्हळ्यार हो अर्थ. हें कशें जाता? हें कशें जाता? देवाचें राज कशें ह्या संवसारांत येता हें दाखयता. देवाचें राज स्लोली निदान येता. तें जेंटली येता, स्लोली येता. दुसरें जेंटली म्हळ्यार तें नमाळायेन सभ्यतेन येता. तें खरकाशान हिंसातारान येना, जेंटली नमाळायेन येता. नमाळाई म्हणटा आमी, नमाळायेन म्हळ्यार जेंटली. आनी सभ्यते म्हणटा आमी, सभ्यतेन येता. आनी कशें येता तें अजापान येता. देवाचें राज अजापानी सुरू जातलें, दिसून येतलें. अजापान येतलें देवाचें राज ह्या संवसारांत. हें आमचें जिणेंत जातलें. पयलें देवाचें राज स्लोली, जेंटली, अजापानी म्हज्या काळजांत जातलें, म्हज्या जिणेंत जातलें. आमी
कामाक लागताना हांव जर तर देवाच्या राजाच्या बांदच्या कामाक लागलाय गी तूं, हांव जर तर देवाचें राज बांदच्या कामाक लागल्यार देवाचें काम स्लोली म्हजें तें जाता. देवाचें राजाचें बांदचें जंटली तें दिसून येता. तें अजापांनी म्हजें तें वाडोवन येता. निमाणें व्हडा मापान तें जेजू जारी करता. तुवें तर देवाचें राज बांदचें कामाक तूं लागलाय जाल्यार स्लोली निदान तुज्या जिणेंत देवाचें राज दिसून येता. तें घट जाता, तें वाडटा आनी बरता आनी तें जंटली नमळायेन तुजें तें दिसून येता देवाचें राज. आनी अजापांनी तुज्या जिणेंत देवाचें राज वाडटा. निमाणें जेजू तें परिपूर्ण हाडटा तुज्या जिणेंत. मोगाचें न्हू, आज नियाळ्यांक तो रैत वमता, तो वंपी बी रैत वमता, बीं किर्लाता, निदान तें वाडटा आनी यथेश्ट फळ दिता. हें जाताना रैताक कळीतच ना, ही नोज नॉट हाव हें कशें जालें ताका कळीत ना. देव मस्त तरान देवाचें राज स्थापन करता. जेजू गुपीत तरान तें ताचें राज तो ताच्या मुखेलपणान तें राज तो करता आनी आमी आमचें काम करी जाय. देव गुपीत तरान ताचें राज तो स्थापन करता, पूण आमचें काम आमी करीचें. ताच्या मुखेलपणान देवाचें राज स्थापन करता. तो मुख्य जावन तो काम करता. आमी आमचें काम केलें जाल्यार म्हजो पात्र कितें देवाचें राज बांदच्यान तें हांवें करीचें, हें पयलें. दुसरें, तुवें तुजें काळीज तुज्या भोंवतणी असो जागो तुजें काळीज तुवें फळादीक करीचें. हांवें कांय करचें म्हळ्यार म्हजें काळीज हांवें फळादीक करचें. तुवें तुजें काळीज फळादीक करीचें आनी तुज्या भोंवतणीचो जागो फटायल करचें, फळादीक करचें. देवाच्या राजाचें बीन तें किर्लोवच्या बरी तुजें काळीज करचें. तुजें काळीज दारून केल्यार, तुजें काळीज स्वार्थ केल्यार, संवसाराच्या विशयांनी, संवसाराच्या दौलतेंत ती दौलत तुज्या काळजांत तारल्या देवाचें राज तुजें थंय किर्लोवन येना. देवाचें राज किर्लाचें जाल्यार तुजें काळीज फटायल जायचें. देखून देव त्या काळजांत तुज्या काळजांत राज करता. तुज्या काळजांत तुज्या संवसारांत देवान राज करचें, देवाचें राज तुवें हाडूंक जाय म्हूण देव आशेता. तुजो पात्र, तुजें काम तुवें केल्यार ताच्या कृपेन कितें ताचें कृपेचें काम करचें पळोवन तूं अजा पावतलोय. हांवें म्हजो पात्र केल्यार, हांवें देवाचें राज बांदचें काम हांवें सुरू केलें जाल्यार देव ताच्या कृपेन, ताची कृपा म्हजें तें कसलें काम करता. तो देवाची कृपा कसलें परिवर्तन, देवाची कृपा म्हजें तें कसली परिवर्तन हाडटा तें पळोवन हांव अजाप जातलों. तुजो देवाच्या राज बांदच्या कामांत तुवें पात्र केलोय जाल्यार, तुजें काम तुवें केलें जाल्यार तुजें थंय देवाच्या कृपेक काम करूंक सुरू करता. देवाची कृपा तुजें थंय काम करूंक सुरू करता. कित्याक तूं देवाच्या राजबांदच्या कामांत पात्र घेताय, काम करूंक सुरू करताय, त्या वेळा देवाची कृपा तुजें थंय वर्त्या मापान काम करता आनी तें पळोवन तूं ओलो अजाप पावताय की तुमी असले अजाप पावतात की देखून देवाचें आमचें पात्र आमी घेया, आमचें काम देवाचें राजबांदचें काम आमी सुरू करया. सोम्या, आज तुज्या राजाक म्हजें काळीज फळादीक थळ कर. तुजें राज बांदूंक, तुजें राज वाडोवंक म्हजें काळीज एक फळादीक थळ कर म्हूण तुज्या लागीं परत मागता. म्हाका तुज्या राज बांदचें हातेर कर. सोम्या, म्हाका तुज्या राजाचें हातेर कर. आमेन.